आज आम्ही हांगा बिरसा मुंडांच्या फोटोक फुलां घालून सगळ्यांनी फुलां अर्पण केली. त्या कार्यक्रमात उपस्थित उत्तर गोयचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते भाव आणि भयणांनो, पत्रकार भावांनो, बिरसा मुंडा जयंती ही सबंद देशभर सगळ्या मतदारसंघा भितर आमी करप अशी ठरयल्ली आसा. गोंयांत सुद्धा आज उत्तर गोवा आसत, दक्षिण गोंया भितर आमचे मडगांवचे कार्यालय आणि म्हापसा मतदारसंघा भितर आमचे उत्तर गोंयचे कार्यालय आणि आता आमी स्टेट कार्यालया भितर आज तस्विरीक म्हणजे फोटोक तेंच्या फुलां घालून तांकां आदरांजली अर्पण केली. कारण आमी 5 दीस सबंद गोंयभर बिरसा मुंडा जयंती निमित्तान सबंद गोंयभरले वेगवेगळे कार्यक्रम जातले. काय प्रत्येक पंचायत वा ज्या भागा भितर आमचे एसटी बांधव रावतात अशा सगळ्या ग्रामपंचायती भितर अशा तरेचेच कार्यक्रम आमी करप अशें ठरयल्ले आसा. आणि ह्या निमित्तान आमी ठरयलें की इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसात म्हणजे गोंयभर आमचे एसटी बांधव जे आसात निवडून आयिल्ले, मागीर ते आमदार मंत्री आसत, आमदार आसतले, जिल्हा पंचायत सदस्य, पंचायत सदस्य आसत किंवा म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर, या सगळ्यांचे एकत्रीकरण आमी सांग्यार हांगासर करप अशें ठरयल्लें आसा. इंटलेक्च्युअल मीट जी आसा ती मिटूय आमी फोंड्या हांगासर करप अशें ठरयल्या. आनी त्या निमित्तान बिरसा मुंडा हांच्या एकंदर कार्यपद्दतीची माहिती सगळ्यांपर्यंत पावप. कारण आमी पळयलें की पयले ट्रायबल लिडर ज्यांच्यांनी भारत देश स्वतंत्र जावपाक लागून ज्यांच्यांनी सुरवातीक भायर सरले, अत्यंत गरिबींतल्या घरांत जल्माक येवन सुद्धा ह्या देश स्वतंत्र जावपाक जाय त्या चळवळी भितर तेंच्यांनी सहभाग जाले. 19th सेंचुरी भितर पयले ट्रायबल लिडर ज्यांच्यांनी ब्रिटीश राजवटीच्या विरोधी बंड पुकारलो आणि अत्यंत यंग एजीचेर म्हणजे साधारण केवळ 24 वर्सां ते जगले. पण जगता आसतना सन्मानान जगले. शिक्षण घेवपाक लागून गेले, पण ज्या क्षणाक त्यांच्या लक्षात आयले हे ब्रिटीश राजवट शिक्षण आमकां फुकट दिता आसत त्या वेळाचेर, पण ताचो गैरफायदोय घेता, ट्रायबलांच्यो प्रॉपर्टी हडप करता, हे ज्या वेळार त्यांच्या लक्षात आयलें त्या वेळार तेंच्यांनी तांचे विरोधी बंड केले. तेन्ना ते सगळे वेस्ट बेंगॉला भितर येताले, म्हणजे ओरिसा, बिहार हे सगळे तेन्ना वेस्ट बेंगॉलान आसताले. आज जी झारखंड एरिया, झारखंड स्टेट आसा, ह्या झारखंड स्टेटी भितरले ते आसात. तांच्यांनी एकूण वेगवेगळे कार्यक्रम, त्यांचो विचार जो आसा हो विचार तांच्यांनी सकल पर्यंत पावपाचो प्रयत्न केलो.